पयलीं जॉयल एक इंटरेस्टिंग मुद्दो आसा तो म्हळ्यार ताचेर आमी पांडुरंगाकय विचारिल्लें की रिअप्लाय म्हणटा ती जे गजाल आसा ताचेर आतां सगळे स्ट्रेस दितात. कांय एक्टिविस्टांनी हें उलोवन दाखयलां की दिस इज अ पॉज, दिस इज नॉट अ कंप्लीट विक्ट्री म्हणून. रिअप्लाय म्हळ्यार कितें? फाल्यां सो बेजिकली आमी कितें म्हणटात की पर्यावरणाची हानी अशी करनाकात तशी करनाकात पण तुमी परत अप्लाय करात. हाजो अर्थ कितें? See, if you are going to reapply, when you're talking about reapplication, if you go to the Supreme Court once again, their observations, they have very clearly said that an impact assessment on wildlife is not done. To that, the Railways has responded saying, Mahavir Wildlife Sanctuary is not a notified sanctuary, so basically it doesn't require a not environmental assessment, but National Tiger Conservation Authority is not required to be consulted before giving a clearance. So basically those clearances they have done away with and directly gone ahead and given the clearance, the National Wildlife Board. So now, having said that, all these things will come back again. I mean, when you are going to reapply, I mean, all these environment clearances, impact and everything, nothing changes, everything remains the same, the forest remains there. And how are you going to give a new kind of a roadmap saying that, you can't, there is no other way you can dissect the forest. So again, I mean, the same set of problems will be faced in the new. एक ताका प्रमोद हे आसता, म्हाका जो एक प्रश्न विचारलो हांवें तेजे उलोवंक ना. एक ताका हे आसता रिअप्लाय म्हळ्यार कितें की तो आतां मिटिगेशनाचे हे दितलो. म्हणजे आतां कितें आमी इतकी झाडां लायतले आमी ह्या एरियेन आनी पर्यावरणाक राखपा खातीर आमी ही उपाययोजना करतले. हो एक जर प्लान तेणें जेन्ना दिलो जाल्यार म्हाका दिसता परत ते रिकन्सिडरेशन जावं शकता तेचे. अशे खुबशे प्रोग्राम अशे खुबशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसा की परत मोपाच्या बाबतींत तेच जालें. मोपाच्या बाबतींत जेन्ना सुप्रीम कोर्टान पयलीं ऑब्जेक्शन फायल केलें मागीर सरकारान सांगलें न्हू आमी इतकी झाडां लायतले तितकी झाडां लायतले जितलो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जाला ते आमी परत रिवॅम्प करतले तेचे परत डिग्रेडेशन परत भरून काडटले आमी सुप्रीम कोर्टान ते मान्य करून मागीर तांकां गो हेड दिलें. आतां हेतून प्रमोद एक गोश्ट रिएप्लाय म्हणटा पळय तेतून एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट म्हाका ती ऑर्डर वाचतना लक्षांत येयलें की सगळ्यान पयलीं आमकां समजूंक जाय की हो बाबा प्रोजेक्ट कितें. हो प्रोजेक्ट जो आसा तो 342 किलोमिटराचो प्रोजेक्ट. इट इज फ्रॉम हॉस्पेट टू मुर्मुगांव पोर्ट MPT. आनी आतां जेन्ना प्रोजेक्ट प्रपोजल दिल्लो गव्हर्मेंट म्हणजे रेल्वेन जो दिल्लो रेल विकास निगम लिमिटेडान जेन्ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिल्लो त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टान NBWLन कितें केलें की त्या प्रोजेक्ट रिपोर्टान तेंच्यांनी स्पेसिफीक गोवा स्पेसिफीक व्हडलो असेसमेंट करूंक ना. तेंच्यांनी फूल प्रोजेक्टाचो असेसमेंट केलो. आतां हो जो विशय येयला तो गोवा स्पेसिफीक 26 किलोमिटर फ्रॉम केसल रॉक टू कुळे. आतां एप्लिकेशन कित्याक म्हटलां तेचें म्हणणें आसा की गोवा स्पेसिफीक तुमी स्पेशल अभ्यास करात, इम्पॅक्ट असेसमेंट करात. कारण थंय वायल्ड लायफ येयलो, वेस्टर्न घाट येयलो, सगळे गजाली येयलो आनी ज्या पद्दतीचे टेरेन आसा हो टेरेन इतल्या पद्दतीचे आसा की थंय तूं कितलीय टेक्नॉलॉजी जरी वापरली जाल्यार त्या टेरेनांसून ती लायन काडप शक्य ना. ते रिस्ट्रेन जे आसा ते तुजेर कांय उरतले. म्हणजे तूं म्हणशीत डबल लेन जातकूच हाय स्पिडीन तूं थंय ट्रेन चलोवपाक शकतलो ना. सगळे रिस्ट्रेन तश्याचे तशे बेजिकली ट्रॅफिकचो लोड जर तितलो दोबरात तिबरात जाला जाल्यार ह्या लायनीक अर्थ आसा. जर सद्याचीच लायन जर यूज जायना जाय तितली जाल्यार आनी एक लायन करून थंय कितें जातलें ना स्पीड वाडची ना तुगेली टरेन चेंज जावची. खंयचोच त्या प्रोजेक्टाक फेवर करपी अशा पद्दतीचे खंयचेच युक्तिवाद रेल्वे करूंक शकूंक ना. हें त्या ऑर्डरीन स्पश्ट आसा. तुमकां प्रोजेक्ट जावो तरी कित्याक तो असो आता प्रश्न येता. But it is not only about plantation of trees, it is also about wildlife. So basically, yes, absolutely, it is the court is clearly asked the NTCA to have this thing on that, make an impact assessment on the wildlife. बरें तेतून आनी एक प्रमोद जर तूं पळयशी जाल्यार ते प्रोजेक्टाचो हें जो आसा तेतून पळया तुका सांगता 120.875 हेक्टर्स प्रोटेक्टेड एरिया भितर ते जालें. मागीर ते टनल्स कितलीशी टनल्स आसात. म्हणजे हो फूल प्रोजेक्ट जर तूं पळयशीत जाल्यार हो फूल प्रोजेक्ट अबाउट 9 नॅशनल टायगर रिझर्व्स, 20 नॅशनल पार्क्स आनी 68 वायल्ड लायफ सेंचुरीज हे वेस्टर्न घाटान आसा. ताका इम्पॅक्ट करपी हो प्रोजेक्ट आसा. आणि तेतून टनल्स कितकेशे जाता. हे जे टनल्स आसात 7 मेजर अँड 74 मायनर ब्रिजीस विल बी बिल्ड फॉर दीस प्रोजेक्ट अँड 23 टनल्स या प्रोजेक्टात जातात. आता तेंचे म्हणणें आसा कितें
की आता सध्याची जी लाईन आसा त्या लाईनी पासून 5.8 मिटर्स पयस ही दुसरी लाईन घालतात तेंचे म्हणणें तूं टनल जर बांदतलो जाल्यार 5.8 मिटर्साचो डिफरन्स उरत ना, तो सेपरेट लाईनूच जाता ती. सो ती सेपरेट लाईन जर जाता जाल्यार तेका डिस्ट्रक्शन तशें जातलेंच. आणि ज्या पद्धतीचो तो घाट आसा तो जर तूं पळयशी जाल्यार इट इज नॉट एट ऑल फिजिबल. तेणी तर सरळ म्हटल्या त्या ऑर्डरीन की बाबा रे ऑलरेडी तो एक खंयचो तर दुसरो पोर्ट सांगला तेंच्यांनी, तो पोर्ट हो बऱ्यापैकी तो पोर्ट त्या पोर्टाचो जर वापर करीत जाल्यार ह्या लायनीची गरज ना.